सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय देव आनी माय मोगाचो येवकार ह्या आयच्या मिसाचे बेटेन आयज आमी सांत जोकी आनी सांत आना हांची परब मनयता खेरीत भशेन जेजूची शेपाय शेमाय आनी तांची परब मनयता आसतना आमी सगळे आमच्या शेपाय शेमाय पासत मागता इल्लोसो वेळ ओगीच रावुया आमी जण एकलो आमच्या शेपाय शेमाय पासत मागुया जिवी आसात तांकां बरी भलायकी मागुया आनी जी कोण आमची शेपाय शेमाय सोंपून गेल्या तांकां सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण हे भेटेंत आमी मागुया दुसरें तेसांव आमी भेटयता सांतान फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक आयज देवाक दिनवासता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया तशेंच आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जून साम डिसोजा हें सुपुल्लें भुरगें ताचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया ब्लाक डिसोजा ताचेरूय देवान ताच्या जल्माच्या दिसाक आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया मायकल जॉन पेशोट खेरीत भाशेन आपली सर्जरी जाल्ल्या देखून आपणा पासत मागूंक लायता जायतो सद्याक पेरिगांत आसा ताका देवान पिकोवणेचो हात लावंक मागुया हे सगळीं जीं कोण बरीं नात ज्या कोणाच्यो सर्जरी जाल्यात तांच्या सगळ्या पासत आमी मागुया जे कोण लोक फ्लड्स येवन वो हुंवार येवन कश्टवतात त्या आमच्या गोंयकारां पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया तांकां सगळो फावो तो आदार मेळूंक आनी तांकां आदार करतल्यांचेरूय आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमच्या भाव भयणीनो जेजूची शेपाय शेमाय भावार्थाची मनशां आनी भावार्था वरवीं तांणी आपले दुवेक म्हणजे जेजूचे आवयक वयर काडली आनी तिच्या जिविताचे गूण तांचेच कडले आयल्यात म्हणल्यार जाता आमी जण एकलो देवाक आयज दिनवासुया आमची शेपाय शेमाय जांचे वरवीं आमकां जायते बरे गूण मेळ्ळ्यात जांचे वरवीं आमकां जायतीं बरेपणां फावो जाल्यात तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया तशेंच जायते फावटी आमी तांकां बरे भाशेन घडये लेखूंक ना जाणटीं जाल्यात देखून तांकां आमी जायते फावटी किमार केल्यात किकोंत केल्यात असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून कोणाक विसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणी म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवूं Kapu
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बाग्योन जोकींक आनी आना मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासता. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरशेक भासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेले वाचप. आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणके पाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हे मनीस दयाळ उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कोरण्यांचेर विसोर पडूंक ना. तांचे दायज तांचे संस्थे लागीं तोगता आनी तांची ग्रेस्तकाय तांच्या नातवांक पंतुवांक उरल्या. तांची सोसोत कोराराक थीर रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तांची सोसोत सासनाक तोगतली आनी तांची मोहिमा पालवून वेची ना. तांच्यो कुडी सवस्तकायेन निखिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेंत जिवींच आसात. सगल्यो पोरसां तांची जाणवाय परगोट्टल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन. परतून म्हणुया. सर्वेस्पोर ताका दितलो
ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन. तुजे सोस्तींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो. अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. सबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विचून काडला. तेंच ताका जाय आपले तिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाल जियेतलो. हांगा म्हजे बिराड करूंक हांव येवजिला. जबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन. थंय दाविदाक बोलवून सोंसूत हांव उपसयतलो आनी म्हज्या माखलोल्यांचो गोरचो दिवो पेटून सांबाळटलो. ताच्या दुस्मानांक लोचेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजोळटलो. सबाब सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचे शिवासन. उद्गार इस्रायलाचे बुजवणेची वाट तो पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, नदर आसतले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सक्ती आसतले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. पूर्वज, शेपाय शेमाय, ग्रँड पेरंट्स, आजो आजी, भाव भयणीनो, हे सगल्यांचे आमच्या जिवितान आसा. आमकां आमचे पूर्वज आसात, आमकां आमचे शेपाय शेमाय आसात, आमकां आमची ग्रँड पेरंट्स, आजो आजी हे आमच्या जिवितान आसात. एक बेस्तोच संबंद कसो न्हय, पूण म्हणूंक जाता एक धेणे कशें. आयज जेन्ना आमी बागेवन जोकी आनी आना हांची परब मनयता, जेजूची आवय मारिया, तिची आवय बापूय जोकी आनी आना, आनी प्रोतो एवेंजलियम जे आसा कितें भाशेन बागेवन जाकोबान बरयल्लें तें आमकां हाचे विशीं, ह्या मनशां विशीं खबर सांगता. जरी शुभ वर्तमानान आमकां तांची नांवां मेळना, आनी तांची खबर सांगता आसतना हे भाशेन सांगता की ती जाणटे पिरायेर पावलेली. पूण जाणटे पिरायेर पावप पासून दोगांय जोकी आनी आना प्रमाणीकपणान आनी देव बिरांतीन जियेल्ली. देवाची सेवा चाकरी तांणी सोडूंकूच ना. तेच बराबर ती केन्ना गुणगुणली ना. देवाचेर तांणी आड कांयच आमकां भुरगें ना
देखून कांयच वायट म्हणूंक ना. आनी ह्या तांच्या बरेपणाक तांची जी भक्ती देवा सवें आसा आनी जें बरेपण आनी प्रमाणीकपण ती दाखयतात ताका एक गिफ्ट कसो, एक इनाम कसो देवान खंय तांकां भुरग्याचें देणें फावो केलें. तांचे जाणटे पिरायेर मारिया सुपुल्लें भुरगें तांकां जल्मलें आनी देवान जें बरेपण तांचें सवें केल्लें तें खंय तांणी देवाक भेटयलें. आनी ह्या पासत मारिया ल्हान भुरगें कशें पयलींच जावन देव मंदिरांत आसतालें, एके भाशेन देव मंदिरांत ताका भेटयलेल्या भाशेन. आनी जी कोण देव मंदिरांत सेवा करतालीं ती ताची तिची मारयेची वाड बरे भाशेन जावपाक तांचोय हात जाय तो आसा. म्हणजे म्हणूंक जाता जें कितें आमकां मारयेच्या जिवितांत दिश्टी पडटा भोव करून ही खालतिकाय, तशेंच देवाचें उतर मानून घेवप, देवाची खुशी मानून घेवप, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. ही उतरां बेस्तीच येवंक ना. हो एक एटिट्यूड जो आसा मारयेचो तो जोकी आनी आना तांचेच कडल्यान आयला, तांणी तिका तयार केल्या, आकारल्या अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. भाव भयणीनो, सुरवातेक आमी उगडास केला ते भाशेन आमकां सगल्यांक आमची शेपाय शेमाय आसात आनी आमी तांचे कडले कडेन जायतें शिकल्या, जायतें कडेन आमी तांचे कडलें घेतलां. आयज आमचे लागीं जायत्यो वस्तू आसात, आमचीं घरदारां आसात, आयज आमचे लागीं जायत्या लागीं भांगार आसा जें आमच्या पुर्वजांनी तयार केल्लें, एका फाटल्यान एक पिळगेक तांणी तें दिलां. आमकां जण एकल्याक खबर आसतली आमच्या जिवितांत आमची शेपाय शेमाय. जायते जाणांक तांणी वेगवेगळे तरेचे गिफ्ट पासून दवरलेले आसात आनी आयज आमी ताचो लाभ घेता. आमची गिरेस्तकाय जी आसा, आमचें दायज जें आसा, आमच्या पुर्वजां कडलें आमकां आयलां हें आमच्यान म्हणूंक जाता. कित्याक तांणी आमचें बरें चिंतलां. आयचीं वाचपां आमकां ह्या महान मनशा विशीं सांगता. पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचलां. कितें भाशेन तांची तोखणाय करता आनी तांची तोखणाय करता आसतना जें कितें बरेंपण आसा ती भासावणी आमचे मुखार दवरता. तांचे वरवीं आमकां हें दायज, आमकां ही गिरेस्तकाय, तशेंच आमकां फुडलो आशिर्वाद जो आसा ताचे विशीं सिराकाचें पुस्तक उलयता. तर भाव भयणीनो, आमकां ही सगळीं जरी तर देणी फावो केल्यान आमच्या पुर्वजां वरवीं, आमच्या शेपाय शेमाय वरवीं, जाल्यार तांचे सवें आमची वागणूक जी आसा ती आमी एकदम बरे भाशेन वो देवाक मानता तसली करूंक एकदम गरजेचें. आयच्या जाबाबान आमी कितें भाशेन म्हणलां, सर्वेस्पर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण. आंज बडव्यान आंकवार मारीक जी भासावणी केल्ली ताचे विशीं तो जाबाब आमी आयज घेतला. दावीद जेजूच्या काळार ना, तो ताचो पुर्वज आनी दावीद एक व्हड पातशाय म्हणटच ताची राजवटकी जेजू सवें कशे भाशेन खरी जातली हाचे विशीं बाकीत आयज आमी जाबाबान घेतलां. भाव भयणीनो, आमची सवें असलीं जायतीं बाकितां आसात, प्रॉमिसीस आसात ज्यो कडेन आमकां खबर ना. चडशे जाणां कडेन आमचे सवें कसल्यो प्रॉमिसीस आसात देवाच्यो त्यो आमकां खबर ना. पूण देवाच्या उतरान जरी तर आमी गुल्ल जायत, देवाच्या उतराचेर सारको आमी नियाळ करीत, देवाच्या वस्तूंनी आमी गुल्ल जायत जाल्यार आमकां ल्हवू ल्हवू ही देणी वो ही भासावणी जी देवान आमचे सवें केल्ली आसा ती आमच्या मुखार उक्ती जायत रावता. ह्यो वस्तू समजूंक घडये आमकां तांकोना. वो जायत्यो वस्तू ज्यो आयज आमी समजता त्यो आमच्या पुर्वजांनी केन्ना पळोवंक ना, तांकां ते समजूंक मेळूंक ना. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगता, नदर आसतले तुमचे दोळे, जें कितें आयज पळयतात हें पळोवंक आदलीं मनशां जीं आसलीं तीं आशिल्लीं, तांणी वावरूय केलो आमचे पासत. जें कितें आयज आमी डिवेलपमेंट म्हणटा, उदारगत म्हणटा, ती एक दिसान येवंक ना. आमचे जे पुर्वज आसले ते आमचे पासत वावुरल्यात आनी तांचें जें सपन आसलें आमचे पासत तें तांणी एके भाशेन खरें करून दाखोवपाक प्रयत्न केला. पूण तांकां तें पळोवंक मेळूंक ना. तांचे फाटल्यान तें आमी पळयता.
दुबाविरे जेजू जे कितें म्हणटालो, नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक कान आसलेले तुमचे आयकूंक सोकोत आसले तुमचे कान सुभागी, एके भाशेन आपणाच विशीं म्हणटा. देव मनीस जाला आनी मनीस जावन तो जायतें बरें करता, जायतीं ओचोरियां करता. ताचें उलोवप जें कितें तो उलयता तें बेश्टें दुसऱ्या भाशेन न्हय, पूण पदवी आसतल्या भाशेन तो उलयता. जायत्यो वपारी सांगून देवाचो संदेश दिता. खुद देव मनशां लागीं उलयता. हें आयकूंक, हें पळोवंक जायते पुर्वज आशिल्ले. ह्याय कामाक ते रावताले, पूण तांकां फावो जावंक ना. तुमकां फावो जाला, आमकां फावो जाला. आनी ह्या पासत हें सुभागीपण आमी जिवंक जेजू आमकां उलो मारता आसतना जे आमचे मुखार वा आमचे आदीं जे गेल्यात आनी जांकां हें खबर फावो जावंक ना, पूण आमकां फावो जाला, तांच्या मनाक जें कितें आमकां फावो जाला ताची आमी बरे भाशेन काळजी घेवंक गरज. जावं आमची सैमाची भांडारां जीं आसात आमचे पासत दवरलेलीं आसात, जावं आमचें दायज आसा, आमचीं भाटां बेसां आसात, वा आमचे लागीं तांचीं घरां आसात, वो जी गिरेस्तकाय तांणी दवरल्या, भांगार दवरलां, हें सगळें आमचे लागीं आसा जाल्यार ताचे वरवीं आमी ह्या समाजान, ह्या संवसारान बरें करूंक, दुसऱ्यांच्या आदाराक पावूंक आनी आमची फुडली जी पिळगाय येतली तांकांय आमी शेपाय शेमायक जातल्यो, तांकांय आमी पुर्वज जातल्यो. तेन्ना त्या आमचे फुडले पिळगेन आमचे विशीं बरें उलोवंक, जें कितें आमी बरें करून दवरता आयज तें फाल्यां ती पिळगा उलयतली. जाल्यार उरफाटें थोड्या पुर्वजांनी घडये वांकडी पावलां मारलेलीं आसात आनी ह्या वांकड्या पावलांक लागून आयज आमी जायतें सोंसता, दोनूय वाटेन आसा. तर आमी जेन्ना एक तेंपार घडये पुर्वज जातल्यो तेन्ना आमचे वरवीं कितेंच वायट उरचें न्हय, पूण आमचे वरवीं सगळें बरेंच ह्या संवसारान उरचें हें जण एकल्यान आयज आमी थारावपाक गरज. जेन्ना आयज आमी सांजोकी आनी आनाची परब मनयता आनी अशें करता आसतना देवाच्या वाटांनी चलूंक आपल्या भुरग्यांक आनी आपल्या नातरांक पंटुरांक तांकांय शिकोवपाक आमकांय जण एकल्याक ही कृपा मागुया. आनी आनीक एक पावटी आयज ही परब मनयता आसतना जी आमकां आमची पुर्वजां आसात तांचे पासत देवाक दिनवासुया, भोव करून जें बरेंपण ताणें आमकां दवरलां त्या पासत. आनी जरी तर आमचे पुर्वज कोणूय असले वायटान आसात, जांकां लागून आमचेर वायट आयिल्लें आसा आयज, तांकां देवाचें भोगसणें मागुया आनी तांणी केल्लें जें वायट आसा तें आमी पुसून काडूंक आनी ताचे बदलेक आमी बरें करूंक आमकां जण एकल्याक हे भेटेन ही कृपा दी म्हूण मागुया. C'è donato baru, salve scuola medoia, accedore baru, deva baruia, accedare su baru, deva casa medoia, facciamo casa cosa, amzoia. Gloria, ducia gloria bona, harta muda gloria dana, stati rohrisanaka, ciciri vivinana pina, accedonato salve sola meduia, accedore lupado, deva baruia, accedare supado, deva casa meduia, facciamo cosa cosa, antropo ovuia. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
देवा आमच्या बापा, दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी अब्रामाक आनी ताचे संस्थीक भासायलोल्या तुज्या सर्गीच्या दायजान आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, 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 do corazón sobresportu. Powiedz, 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 do corazón sobresportu. Suda y sosa बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खालच घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालच, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबारदाचो गोठ परगोठुया. Gesù nero, Gesù জীবন जाला, Gesù नव्यान येतलो,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन सगळ्या आमच्या सोपून गेल्ल्या पुर्वजांची शेपाय शेमायेंची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन सगळीं आमची शेपाय शेमाय जीं आसात, भोव करून जीं कोण बरीं नात, जीं कोण एकसुरपणान दीस सारतात, जीं कोण आपल्या भुरग्यांच्या आनी आपल्या नातरांच्या सांगाताक आशेतात, उतराक आशेतात, तांचे पासत इल्लोसो वेळ आमी मागुया. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुझे, भाग्योन धर्मदुतां, भाग्योन जुझे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमकां देव आमचें दायज दिता, आशिर्वाद दिता आमच्या पुर्वजांच्या वरवीं. देवाक आर्गां दिवया जितलीं बरेपणां तांणी आमकां दिल्यात आनी जायत्या जाणांक घडये आमकां आमच्या शेपाय शेमायन जेजून शिकयलेलें प्रार्थना म्हणूंक पयलीं ताणें शिकयल्लें जाल्यार हें उगडास करून आमी तांचे पासत आनी तांचे बरोबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक बारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा
पडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तांणी घेतलो आनी देवा तांच्या सोडवणाराची दया तांकां मेळ्ळी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आनी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुडीन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली. ह्याच जेवणा वरवीं आनी बागेवन जोखीचे आनी आनांचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. झेवियर वास हो आमचो भाव जिना पेंटा हांगासरलो सोंपून गेला. आयज सांजेर 3:30 वाजता ताचो इंतेर जातलो. ताचे पासत मागुया. ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण देवान दिवची म्हूण तांचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार